Welcome to the Garden of Glory. दयाळ कोरण्यांचेर आधारलोली खुर्साची वाट. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुरवातीची उतरां. जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें म्हाकाच केलें. हेच दयाळायेचेर आमचे लक्ष घालून दयाळ्यो कोरण्यो आमच्या दोळ्या सामकार दवरून ह्या कुरपे भरीत प्राचीत काळांत वाट तांगताना आमच्या दिसा दिसपट्ट्या खुर्सांक मोगान वेंग मारून दयाळायेची पावलां मारुया. दया, काकलूत ही उतरां एका मनशाक ल्हानवीक जावंक उलो करतात. हाचे उद्देशी आमचे कुटुंब, आमची समुदाय एकचारान बांदून हाडूंक, सहभागेलीपणान चलूंक आमची दयाळ आंकवार मारिया एक नमुनो. जेजू चल्लो त्या रस्त्यार सदांच दयाळायेचे बी शिंपडायत गेलो. हीच काकलूत, हीच दया आमच्या जिवितांत आमी अनुभवल्या व व्यवहारांत घातल्या काय? ह्या 14 दयाळायेच्या कोरण्यांचेर नियाळ करून नवसरणेची पावलां मारून एक दयाळेचो हुस्क्यान भरलेलो आनी मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक हे खुर्साचे वाटेन आमकां दर एकल्याक जेजूची काकलूत आनी दया मागुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणांचें फर्मोण मारतात. धन्यवाद आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ कोरणी. चुकलोल्यांक निटायेर हाडची. नियाळ. जेजूक धरून पिलाता मुखार हाडटात. जेजू निरोपराधी. ताणें कांयच वायट करूंक ना हें पिलाताक खबर आसता. तरी लोकां मुखार आपलो मान सांबाळूंक तो आपले हात धुता आनी जेजूचें कसलेंच पातक नासतना ताचेर मोलाचें फर्मोण मारता. पुराय जिवितांत नीट मार्गार चलपी आनी दुसऱ्यांक निटायेर हाडपी मनशाकूच मनीसकूळ दयाळाय विसरून सैत्यांचो मार घालतात. म्हजें जिवीत कितें काय? दुसऱ्यांक समजीकायेन आनी खालतीकायेन नीट मार्गार चलूंक म्हजे प्रयत्न जाल्यात काय? व तांच्यो चुकी वयर काडून तांचेर हांवें फर्माण मारलां काय? जेजू भाशेन नितीन आनी शांतीन चलपी मनशां आमी जावंक सोदलां काय? मागणे. खालतीकायेच्या सागोरा म्हज्या जेजू, नीट मार्गार चलूंक म्हाका शिकय आनी दुसऱ्यांकूय नीट मार्गार चलूंक आदार दितलो म्हाका कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. धन्यवाद आनी नमस्कार करता
तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ कोरणी, तानेल्यांक पियोंक दिवचे. नियाळ, जेजून आपल्या भौशीक वावरांत जायत्यांक पातकांतली बोगशिली, पिडेस्तांक बोरी केली, मेळे आत्मे काडले आनी आदी. इतलें बरें करून जेजून जायत्यांच्या भुजावेलो भार काडलो. पूण आयज जेजू आमच्या मोगा खातीर आपणाच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट आनी आपल्या भुजार हो भारादी खुरीस घेता. आमच्या मोगाक ताणेवन ही लांबदीक कोश्टांची वाट तांकूंक पावलां मारता. जेजू पवित्र पुस्तकांत म्हणटा, हांव तानेल्लो तेन्ना म्हाका पियोंक दिलें. ही जेजूची उतरां आमकां आमच्या भितर नियाळ करूंक हुस्कायतात. आमी जेजूच्या मोगा पासत तानेल्यांव काय? दुसरी म्हजी भावां भयणां वेगवेगळे परिस्थितींक लागून तानेल्यांत हांवें तांकां आदार दिवन तांची तान भागयल्या काय? मागणी. मोगाच्या जेजू, तुज्याच मोगाक तानेता म्हजो ओत्मो. तुवें आमची तान भागयली, ते परी तुजो मोग अणभवून म्हज्या भावां भयणीचे कोश्ट दूख वळखूंक म्हजे दोळे उगड आनी तांच्या गरजा वेळार तांची तान भागोवंक म्हाका तुजें बळ दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणेर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ कोरणी पेल्याक बरी बूद दिवची. नियाळ, थोकलोली जेजूची कूड खुर्साच्या भारान धोरणेर शेवटोता. कितले कोश्ट आनी कितलें दूख जेजू आमचे पासत भोगता. जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान दुसऱ्यांक बरी बूद दिली आनी तांच्या जिवितांत भरवांसो हाडूंक वावुरलो. वायट चिंतनांनी भरलोली आनी घुस्पोल्ली मोना जेजून बऱ्या चिंतनांनी भरली. कसलोय प्रश्न सुटावो करूंक शिसांक बरी आनी स्वताची वाट दाखयली. वायट वायटान न्हय पूण बऱ्यान फारीक करूंक बूद दिली. वायट पयसावून बऱ्या जिविताक वेंग मारूंक आपोवणें केलें आनी आमकां एक नमुनो जालो. मागणें. मोगाळा जेजू, जायते पावटी आमच्या पेल्याक बरी बूद दिवचे सुवातेर वायट वायटान फारीक करूंक आमी वावुरल्या. आमची आनी दुसऱ्यांची मोना बऱ्या चिंतनांनी भरूंक आमी कुरपा मागता. पेल्याक बरी बूद दिवन भावपणान जियोंक वावरूंक आनी हे वरवीं वायट पयसावून बरेपण शिंपडावंक आमकां तुजी कुरपा दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान. जेजू आपले आवयक मेळटा.
पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ करणी, दुखेस्तांक बुजवण दिवची. नियाळ. आपले कोश्ट भोगतना जेजू आपले आवयक भेटता. जेजू कोश्टवतालो त्या लोकांक भेट दिवन बुजवण दितालो. आपलो इश्ट लाजार संपलो म्हूण गोमतोच जेजू रडटा आनी मार्थाक आनी मारयेक बुजवण दिवंक वेता. जेजू दुसऱ्यांच्या कोश्टांत वांटो घेता आनी आपल्या सांगाता वरवीं तांकां बुजवण आनी धीर दिता. शेवटी आपूण कोश्टवतालो तेन्ना लेगीत आपले आवयक बुजवणेच्या उतरांनी आपलो सांगात फावो करता. मारिया आनी जेजू मेळटा तेन्ना ती एकामेकाक बुजवण दिवंक पावतात. जेजून मारियेच्या जिवितान त्या थोड्याच वेळान ओगेपणान तिचो भरवासो वाडयलो. मागणे. मोगाळा जेजू, कितलींशींच आमची भावां भयणां दुखींत आसात, ती आमकां दिसतात. कितलींशींच जाणां जिवितांत निराशी जावन सांडल्यांत. असल्यांक आमचे भेटे वरवीं आमी बुजवण फावो करूंक आमकां बळ दी. कोणूय संपलो जाल्यार ताच्या घोराब्याक बुजवणेचें उतर दिवंक आनी तांच्या सांगाता थोडोसो वेळ सारूंक आमी राजी जावंक तुजो आदार आमकां दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमाव जेजू खुरीस व्हरूंक आदार दिता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ करणी, पिडेस्तांक भेट दिवची. नियाळ. खुर्सा विरेत स्वर्गार मुकुट ना. खुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो भाग. जण एकल्याच्या जिवितांत जावं ल्हान ओ व्हड खुरीस आसूंक जाय. जेन्ना आमच्या जिवितांत खुरीस येतात तेन्ना आमी सिरेनच्या सिमावा भाशेन जावंक पावता. म्हणजे खुरीस व्हरूंक आमी जेजूक आदार करता. आमच्या जिवितांत कोश्टांत आमी तें कोश्ट जेजूक सोर करिना तेन्ना तो खुरीस आमकां जड जातलो. पूण जेन्ना आमी ते जेजूक सोर करता तेन्ना हे खुरीस आमकां व्हरूंक आमकां ओदीक घोटाय आनी उत्तेजन मेळटा. सिरेनच्या सिमावा भाशेन क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं एकामेकाच्या कोश्टांत वांटो घेवन तांच्या जिवितांत भरवशाची हात्यारां जावुया. मागणे. मोगाळा जेजू, आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना मोगान तांकां फुडो करूंक आनी दुसऱ्यांचे कोश्ट ल्हव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार.
दोयाळ कोरणी विंगल्यांक नेसूंक दिवचे. नियाळ. संवसारांत नदर मारल्यार आमकां दिसून येता पिडेक लागून अवसेवक जावन जायतीं आमची भावां भयणां साबार तरेच्या कोश्टांक आनी पिडेक सांपडल्यांत. साबार लोक हॉस्पिटलांत जाल्यार कांय लोक घरांत आपले कोश्ट सोंसतात. नापास जाल्ल्यान नोकरी फावो ना जाल्ल्यान आमची तरणाटीं एकसुरपणान आनी निराशीपणान आपले दीस सारतात. असल्या म्हज्या भावां भयणां सोबे म्हजें धोरण कसलें जालां काय? मागणें. मोगळा जेजू, जे पोरी वेरोनिकान तुजें घायाळ जाल्लें मुखामोळ पुसलें तेन्ना तुजें रूप पळोवंक अदीक सोंपें जालें. म्हजो भाव ओ भयण कोश्टवता तेन्ना तांच्या आदाराक पावूंक आमच्या तरणाट्यां सोबें मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी अशे तरेन आमी तुजें रूप म्हज्या भावा भयणी सोबें पळोवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे फावट दोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दोयाळ कोरणी पेल्याची ओस्कोताय सोंसणीकायेन भोगची. नियाळ. जेजू दुसरे फावट धोरणीर पडटा. जेजू हे सगळें दूख सोंसणीकायेन सोंसता. तो ह्या दुखा वरवीं संवसारांत तारण येतलें ताचेर आपली दिश्ट दवरता आनी हींच चिंतना ताका आपल्या सवें घडटा तें वायट विसरून बोगसण्याच्या मनान सोंसणीकायेन वागूंक आधार दिता. आमच्याय जिवितांत आमकां आमचो पेलो आमचो कसलोच गुन्यांव नासतना दुखयता तेन्ना आमी तें वायट सोंसणीकायेन सोंसूंक जेजू आमकां नमुनो. देव आमकांय जेजू भाशेन जैतिवंत करतलो म्हूण भरवंसो दवरूंक शिकुया. मागणें. मोगळा जेजू, तुवें रागाची आनी कुसरेपणाची वाट सोडून सोंसणीकायेची वाट आपणायली. आमच्याय जिवितांत तुज्या कोश्टांचेर नदर मारून तुजी देख घेवन आमचेर वायट जाता तेन्ना सोंसणीकायेन तें सोंसूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेजू जेरुसलेमाच्या ओस्तोऱ्यांक बुजवण दिता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दोयाळ कोरणी नेणारांक शिकोवचें. नियाळ. जेजून आपणा पासत रडतल्या जेरुसलेमाच्या ओस्तोऱ्यांचे दोळे उक्ते केले. ती जेजू पासत रडतालीं, पूण जेजून तांकां तांच्या आनी तांच्या भुरग्यां बाळांच्या जिविताचेर खोलायेन नदर मारूंक विनोती करता. जेजू आपल्या कोश्टां परोस तांच्यो असोकतायो व्हड म्हूण सांगूंक सोदता. तांच्या दुखांनी भरलोल्या मनांक आनीक खोलाय दिता.
तांच्या नेणारपणाक उजवाड दिता. आमच्या जिवितांत नेणारांक शिकोवंक जायत्यो संद्यो मेळटात. जायतो लोक नेणारपणाक लागून वायट आदारतात आनी तेन्ना आमचें वागप जेजू भाशेन जावंक भोव गरजेचें. तांच्या नेणारपणाक उजवाड दिवन सारकें कितें तें शिकोवन तांकां जेजू सोरशी हाडूंक आमी वावरुया. मागणें. मोगाळा जेजू, तुजे कोश्ट विसरून तुवें जेरुजल्याच्या वस्तोर्यांक बुजवण दिली आनी तांकां आपल्या जिवितांत खोलायेन नदर मारूंक शिकयलें. तर आमी आमच्या संवसारी वस्तूंनी गुल जाल्ल्या जिवितांत थोडो वेळ काडून दुसऱ्यांक सारकी वाट दाखोवंक आनी नेणारांक शिकोवंक आमकां तुजो आधार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ कोरणी भुकेल्यांक जेवण दिवचें. नियाळ. जेजू खुर्साच्या भारान आतां तिसरे पावट धोणीर पडटा. ताचे कुडीची शक्ती सोंपली. ह्या वेळार तो कुडीच्या बोळाक भुकेलोलो. तोरूय आसतना तो थंयच रावना. सगळ्यांची ओत्मीक भूक भागोवंक जाय म्हूण तो जाणा. देखून तो उठ्ठा आनी आपली फुडली वाट चलता. आमच्या समाजांत वेगवेगळे अडचण्यांक सांपडून आमचो भाव भयणी परतून परतून धोळणीर पडटात. तांच्या जिवितांत निराशीपण येता आनी ती आमच्या आसण्यांक, आमच्या दयाळायेक आनी आदाराक भुकेतात. भुकेल्यांक जेवण दिवप म्हणल्यार फकत तांकां जेवण दिवप अशें न्हय, पूण निराशी जालोल्यांचो भरवासो नव्यान जिवंत करप. मागणें. मोगाळा जेजू, जेन्ना आमकां कोणूय आपल्या जिवितांत भुकेल्लो दिश्टी पडटा तेन्ना आमी तांच्या आदाराक वचून आमचे लागीं घडटा ते परी तांचे कुडीची ओ ओत्म्याची भूक मारूंक आमी वावरूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो करतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ कोरणी परदेशांक बिराड दिवचें. नियाळ. खुर्साची वाट चलतना जेजू जायती लॉज सोंसता. ताची आंगावलीं काडटात आनी ताका विंगडो करतात. ताच्यो सभे माजार खेबाडां करतात. वेगळेपणा वरवीं आतां जेजूक कसलीच सुरक्षा ना. तो आतां परदेशी जालोल्या भाशेन तांचे मुखार उबो आसा. आमच्या समाजांत जायतीं जाणां कोणाचोच आदार आनी आलाशिरो नासतना परदेशी जातात. कांय जाणांक रावंक घरदार ना, जाल्यार कांय जाणांक कुटुंब नासतना एकसुरपणांत जिवीत सारचें पडटा.
असल्या मनशांक आमी आपणावन तांकां कुटुंबीक अनुभव दिवन आनी घडटा ते परी आमच्या आदारा वरवीं तांकां सुरक्षा दिवप गरजेचें. मागणें. मोगाळा जेजू, कोणाकूच भायराय नासतना सगळ्यांक भागा घेवन दुसऱ्यांक आमचो सांगात दिवन तांकां आमी सगळीं एकूच मनीसकुळाच्या कुटुंबाचे वांगडी म्हूण अणभव दिवंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दोयाळ कोळणी चुकलोल्यांक बोगसूंचे. नियाळ. जेजू खुर्सार उमकोळतना पासून बापा तांकां बोगोस म्हूण मागता. ज्या हातांनी पिडेवंतांक बोरीं केली, गरीब दुबळ्यांक आदार केलो, ज्या पांयांनी देवाचो वावर पोरगोटून जिवीत नवसरूंक उलो केलो, आयज त्याच हातांचेर आनी पांयांचेर खिळे रोंबलोले पळयता. हे पोरजेक इतलें बरें करून लेगीत आपल्याक खुर्सार खिळायलो, इतले धुमाळे आपल्याक दिवन लेगीत जेजू तांकां भोगशिता. ह्याच खुर्साचेर नदर मारल्यार आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टांक सोर करूंक जातात काय? मागणें. मोगाळा जेजू, कोणूय म्हजेर कसली चूक आदारल्यार हांवें धारूण काळजान पेल्याक किकोंत केला आनी ताचें नांव उबोयलां. दुसऱ्यांक बोगसून आनी परत सोंदान करूंक हांव फाटीं उरलां. आयज तुजेरूच नदर मारून म्हजें काळीज रडटा सायबा. दुसऱ्यांक मोगान वागोवंक, ओदी करून पेल्याक समजून ताचेशी समजिकाय दाखोवन चुकलोल्यांक भोगसूंक म्हाका आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दोयाळ कोळणी. जिवी आनी मेल्ल्यां खातीर प्रार्थना करचें. नियाळ. जेजून खुर्साचेर आपलो प्राण सोडून आमा मनशां खातीर सर्गींची दारां परतून उगडून आपल्या बलिदाना वरवीं देवाचें भोगसणें मनशांक फावो केलें. आमी पातकी आसूनय देव आमचो इतलो मोग करता आनी आपल्याशी परत आमकां व्हरूंक आवडेता. संवसारी पयण करतना आमी आमची नदर जेजूचेरूच दवरूंक, ताचेशी परत वचूंक आमी आवडूंक मागची गरज. आमी आमची दिशा चुकून पातकांत पडना जावंक मागणें करूंक गरजेचें. ओदी करून आमची भावां भयणां मरून पुर्गोतोरींत आसात आनी देवाचें रूप पळोवंक आशेतात. तांचे पासत मागूंक आयज पवित्र सभा आमकां आपयता. मागणें. मोगाळा जेजू,
आमी दुसऱ्यां पासत मागून ही दयाळ कोरणी पाळूंक जायते पावटी विसरल्या. मागणे आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत गरजेचें आनी मागण्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत विस्मितां अणभवल्यांत. सगळ्या आमच्या भावां भयणी पासत मागूंक ओदीक करून जीं कोण पुर्गोतोरींत आसात ताचे पासत मागूंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपांत घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ कोरणी मेल्ल्यांक मातयेक लावचें. नियाळ. मेल्ल्या मनशाक मातयेक लावंक जावन आसा आमचे इगोर्ज मातयेचो कायदो. हो कायदो पाळून आमी मेलोल्या मनशाची कूड रेस्पेदान फोंडान निकेपितांव. आनी जेजू बरोबर हो मनीस मेला आनी ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जातलो म्हूण भरवाशान आमचो भावार्थ आमी परगोट करता. मातयेक आमी मेल्ल्या मनशाक लावंक जाय, पूण आमी जायते पावटी जिव्या मनशांक फोंडान घालूंक भोंवता. दुसऱ्याचो राग ओ दुस्मानकाय तर म्हाका आसा जाल्यार असलीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान सोडटा. ताका फोंडान घातल्या बगर हांव रावचो ना. पूण तूं जेन्ना असल्या मोनान दुसऱ्याक फोंडान घालूंक भोंवता तेन्ना त्याच फोंडान जायते पावटी तूंच पडटा. मागणे. मोगाळा जेजू, म्हज्या जिविता उद्देशी हांवें रागान ओ दुस्मानकायेन दुसऱ्यांक फोंडान न्हय पूण म्हजे जिविताचे देखी वरवीं दुसऱ्यांक हांवें मोगान स्वर्गार वचपाची वाट दाखोवंक म्हाका तुजेंच हात्यार कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दयाळ कोरणी दुखेस्तांक बुजवण दिवची. नियाळ. आमी कोणाच्याय मरणाक त्या मेल्ल्या मनशाचो काशांव शिमितरींत फोंडान देंवयतात तेन्ना तो फोंड आमकां सगळ्यांक आमच्या जिविताचो शेवट जातलो म्हूण उगडास करता. त्या वेळार त्या मेल्ल्या मनशा पासत सगळीं दुखी जावन रडटा. असल्या घोडीतांनी याज्ञीक देवाक मागणें करून म्हणटा, लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या, आमची दुखां पुसून काड. ही उतरां आमकां खेरीत भाशेन बुजवणीची जाता आनी आमच्या नशिबाचो शेवट हो फोंड न्हय पूण स्वर्गी राज म्हूण उगडास करता. पूण कांय पावटी आमी जिवीत जियेता तेन्ना आमची पावलां बऱ्या मार्गार घालचे सुवातेर पातकाच्यो वाटो चलून स्वर्गींची दारां आमी आमकांच बंद केल्यांत. मागणे. मोगाळा जेजू, हांवें म्हज्या जिवितांत सदांच बरें तें करून स्वर्गी राजांत म्हजो आत्मो हांवें पावोवंक म्हाका कृपा दी. ह्या वरवीं
म्हज्या नशिबाचो शेवट न्हय त्या शिमित्रेंतल्या फोंडान पूण सोर्गी राजांत जावंक म्हाका फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाची मागणी. ह्या 14 धोयाळ कोरण्यांचेर आदारलोली खुर्साची वाट आमी जेजू सांगाता ताच्या कोश्टांचेर नदर मारून आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत कशे तरेन दोयाळाय आनी काकलूत आपणावंक जाता हें नियाळून चल्ल्या. तर जेजू भाशेन ही दोयाळाय आमच्या जिवितांत अणभवूंक, ती आपणावंक तोच जेजू ह्या भोव कुरपेच्या काळांत आमकां हुस्कायता. तर मोगाळा जेजू आमकां ह्या दोयाळ कोरण्यांतल्यान बऱ्या तत्वां मुल्यांनी भर आनी सगळ्यांक काकलुतीन, दोयाळायेन आनी मोवाळायेन वेंग मारूंक, तांकां आदार दिवंक आनी अशे तरेन आमी तुजीच सेवा चाकरी करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागणें करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मारये कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा, ओस्तोरयां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.